तिसऱ्या जिल्ह्यात दारबांदोडा, केपें, सांगे आणि काणकोण वाठारांचो आस्पाव आसा। ह्या जिल्ह्याक लागून ह्या म्हालातल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक मजत जातली। मडगांव वचपाक पयस पडटाले, ताका लागून सगळी सरकारी कामां आडकून पडटालीं। काणकोण ते केपें आणि दारबांदोडे ते केपें बेगीनूच रस्त्याची जोडणी जातली, तशेंच कोर्टांतल्यो केशी लेगीत हाताळपाक सोंपें जातलें अशें भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी सांगलें। विरोधकांनी फक्त विरोध करचो न्हय, तांकां जाय जाल्यार सुचोवण्यो दिवच्यो अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें। एक कार्यतत्पर अशी सेवा आमकां मेळपाक जाय। फास्टर एंड स्पीडी सर्वीस डिलिव्हरीज आसतल्यो, बेटर मॅनेजमेंट सिस्टम फॉर क्विक डिसिजन मेकिंग। आमचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवलाचेर आमकां एक सेपरेट कलेक्टर पडटा हू वील कॅटर टू द नीड्स अँड हू वील गिव जस्टीस टू द पीपल, हू वील एड्रेस देर ग्रीवन्सीस आनी एक तांकां सिस्टमांतल्यान न्याय दिवपा सारकी प्रक्रिया हांगा घडून येतली। आमचे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन आसतलें किंवा आमचे लँड रिकॉर्ड आसतले, आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची कामां आसतलीं, ही क्विक डिस्पोजल जातली, सिवील मॅटर क्विकली रिजॉल्व जातली। हांगा एखादे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसात जे लोडेड आसा आयज, ते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेगळे जाल्ले कारणान आमकां क्विक आमच्यो जे हे आसात केसीस आसात पेंडींग, म्युटेशन आसतलें की पार्टिशन आसतलें, ताच्या भायर जी कितें लोकांच्यो डिस्प्यूट्स आसतली ही रिजॉल्व क्विकली जातली। सो इफेक्टीव पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन हे आमकां डिसेंट्रलायज जाले कारणान थंयच्यान करपाक मेळटलें। एज्युकेशन सिस्टमान भितर आमकां नवे कॉलेजीस येवपाक शकतल्यो, नवी पद्दती एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटलो। रुरल डेव्हलपमेंटाच्यो ज्यो स्किम्स आसा त्यो खऱ्या अर्थान आमकां रुरल डेव्हलपमेंट करपा खातीर वाव मेळटलो। आयज जर मडगांव जालें जर जाय जाल्यार रुरल डेव्हलपमेंट हो मडगांवच्यान जावपाक शकनाशिल्लो, रुरल भागांतल्यान तो जावपाक जाय, म्हणून रुरल डिस्ट्रिक्ट जावप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें। आमचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसतले, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतले, डिस्ट्रिक्ट पोलीस हेडक्वॉर्टर्स आसतले, आनीक ट्रायबला खातीर ज्यो योजना आमी राबयतात आनी तो समाज जेन्ना निग्लेक्टेड उरता तेन्ना खरो न्याय ताका आयज मेळटलो। ट्रायबल भावांक आमी इतक्यो स्किमी करतात आनी ट्रायबल भावां खातीर आनी ट्रायबल पॉप्युलेशन म्हणजे एम्पावरमेंट करपा खातीर, सशक्तीकरण करपा खातीर जे सेंट्रलाचे फंड येतात ते आमचे खऱ्यांनीच उपयोग जाता काय कितें, म्हणजे अशें डिसेंट्रलायज जाले कारणान विशेष लक्ष आमकां जे आतां पर्यंत बहुजन समाज म्हणून आसतलो किंवा मागास वर्गीय आसतले हांचे कडेन पावपा खातीर एक वेगळे पद्दतीची सिस्टम डेव्हलप जातली। आनी हें करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान एक बरें डिसिजन घेतलें आनी केप्यां भितर जे सेंट्रलायज प्लेस आसा थंय एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून ताणें म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव डिस्ट्रिक्ट म्हणून केलो।